आकाशवाणी पणजी. ऐकूया नभोनाट्य पाळा मुळा. के मधुसूदन हांच्या मूळ मल्याळम नाटकाचो कोंकणी अणकार करपी शरयू कीर्तनी आणि निर्मिती आसा प्रतिमा शिरोडकार हांची. ऐकूया तर पाळा मुळा. पौलोस दादा मातशी एक छत्री दितात. कितें म्हणा बाबूजी? अगो कोण तरी छत्री मागता. पळय कोण तो. अरे सुधीर तू. उगी राव दिदी, हांव बाबूजीची मातशी फकाणां मारतालो. बाबूजीची फकाणां मारूं तांकां तूं आपल्या बरोबरचो समजता काय कितें? बरें एक सांग, सगळीं पुस्तकां मेळ्ळी? दिदी एक सोडून सगळी मेळ्ळ्या. खंयची मेळूंक ना? लॅम्बी स्ट्रेसाचे स्ट्रक्चर आनी फॉर्म. कोण आयलो गो बाय? इंग्रजेचो मनीस पाद्री क्लॉसान सांगून धाडला पौलोस दादान मातशें इंग्रजेन येवचें. कितें? पौलोस दादाक इतलो माये मोगाचो सांगावो फाटले 25 वर्सां अशें केन्नाच घडलें ना. बरें तें आसूं. एक गरजेच्या मनशा यो भितर यो. अरे सुधीर तूं रे. काय भाव भयण मेळून आपल्या बाबूजीकूच पिशार बी काडटात त्या कितें रे? अरे सुधीर, हे पावसात तूं खंय आशिल्लो? बाबूजी हांवें सकाळीं तुमकां सांगूंक नाशिल्लें कितें तें? म्हाका मातशें युनिव्हर्सिटीन वचपाक जाय म्हणून. हा. परवां दिदीचो पेपर सबमीट करपाक जाय आनी म्हजो एक निबंध तयार जावपाक जाय. आतां बाबूजी तुमच्या पयशांची वाट पळोवप म्हणजे दिदीची एमफील आनी म्हजी एमए हांचेर उदक बी सोडचें पडटलें काय कितें? कळ्ळें. हय तर आता एमफील आनी एमए मेरेन आपल्याच नेट्यार पावल्यात न्ही तुमी. बाबूजी तो तुमची फकाणां करता. बाबूजी आतां चल्याचेर रागार म्हणपाचें तशें जाल्यार आतां सामके पांय धरचे पडले तर. बरें आता पयलीं भितर वच आनी हात पांय धुवन जेवपाक बस. गीता, काय तुजी राजमाता खंय पावली गो? हय दिदी, अम्मा खंय गो? अम्मा रांदचे कुडीन कितें तरी खास रांदता अशें दिसता. आपणाक आपडूंक जायना, मातशी लागसार लेगीत येवंक जायना अशी अर्द सुटल्या. अशें दिदी? तशें जाल्यार ही वॉर्ड मातशी मोडल्यार कशी? तुमी हांगाच रावात हां. एक खासा खोशेची खबर आयकूंक दिता तुमकां. जय देवी श्री लक्ष्मी माते. जय देवी श्री लक्ष्मी माते. प्रसन्न जावन आता आमकां वर्दी घे. प्रसन्न जावन. महाराणीन मातशें भायर आयल्यार बरें न्हय? नाजाल्यार म्हाका दिसता ह्या वर्षा ऋतूच्या वियोगान आकुळ पिकूळ जाल्लो हो नायक पौलोस दादा एखादे संदेश काव्य लेगीत रचूंक लागत. तशें जाल्यार तुज्या त्या नायकाक सांग ह्या देडवेत वाटेवेलें वर्णन मात सारकें कर, नाजाल्यार तूं वाट चुकून खंयचे खंय पावत. खऱ्यांनीच हां, आमची अम्मा एक मध्यमयुगीन कवयित्री म्हणूं येता. बरें तर हे नायका हो दूत नायकेचे सोदीक चल्लो. बाबूजी, कितें बाय? या 2 दिसान म्हज्या मनात एक दुबाव येता. कसलो तो? अम्माची परत ती पयली भशेनच स्थिती जाल्या. 2 दीस जाले. एकदम उमेदीत कशी आसता. फातोडेर उठून न्हाता कितें. काल सांजवेळचे तुमी आयकूंक ना? कितें तें? कृष्णलीला गायत आशिल्ली. अगो ताची कितें आसता? जे पयलीं सावन आंगवळणी पडिल्ले आसता ते एकदम कशें विसरूं येता? हां तशें न्हय. मागीर भुरगेपणान सावन पळयता हांव. अम्मा दुयेंत जावचे पयलीं हीच लक्षणां दिसतात. आता ती खीर करतली आनी मागीर तर तिची परिस्थिती सामकी दोतोराकडे व्हरपा इतली जातली. हे सामकें ठरला. आयली राजमाता आयली. आयली राजमाता आयली. येतना आमकां खीर घेवन आयली. येतना आमकां खीर घेवन आयली. ऐकले बाबूजी? बाय, भिवपाची गजाल ना. फाल्यां दोतोराक दाखोवया. आतां ही सुरवात. वखद दितकीर कांय दिसांक गूण पडटलो. फाटले खेपे दोतोरान सांगून नाशिल्लें सादारण 50 कडेन पावतकर हें दुयेंस परत एकदा तकली वयर काडून येता. म्हाका दिसता हो निमाणे येते कसे.
आयली रे आयली राजमाता आयली आयली रे आयली राजमाता आयली. खंय आसा म्हजो नायक संत पोलोस? दूता, म्हाका नायकाच्या काळजा मेरेन वचपाची वाट दाखय पळोवया. राजमाता हेवटेन यो. ह्या चांदणे राती आरशाभरी चकचकपी आपल्या सुळसुळीत तकलेर ताल धरीत चिंतेस्त नायक आंगणान हळूहळू पासोय मारता. हे प्राणप्रिया, चकोर नेत्रा, तू खंय आसा? ही रुचीक खीर खावन पळय. बाय गीता, म्हाका दिसता हे फावट आवळकूच न्हय तर तिगेल्या तोखणायेच्या पोताकूय लागण जाल्याची दिसता. दूता, नायक ही निर्दयपणाची कसली उतरां उलयता? तो म्हणटा तुम्ही आणि हो विदूषक दोगांय पिसावल्यात आणि आमकां दोगांयकय मोनिकोमात धाडल्यार बरें होय, अशें म्हणटा तो. अशें. तशें जाल्यार बरें आसा. ही स्पेशल खीर आमी दोगांय खावया. पूण गीताचो वाटो गीता का? आणि पौलोसाचो वाटो पौलोसाक. आहा, कितें गोडी. वा, म्हाका जाल्यार दिसता क्षीर सागरांतल्यान आयिल्लें अमृतच चाखलां हांवें. हांव तर असो तृप्त जालो सांगू तुका. हांव म्हणजे भरपूर सोरो पेयल्ल्या वरी तृप्त. इश्टानो, अशी सगळीं जाणां खोशी जाल्या वेळार हांव तुमकां सगळ्यांक आनी एक खोशेची गजाल सांगूंक सोदतां. सांग सांग सांग. अरे असं वेख्यांनी उलोवचे परस सारखें सांग पळोवया. तशें जाल्यार दिदी तूं जे वाचून दाखय हे पळोवया. सेक्रेटरी, स्मारक समिती, तिरुवनंतपुरम. इश्टा, तुमकां हे कळीत करपाक आमकां खोस भोगता की ह्या वर्साच्या कविता स्पर्धेत तुमच्या बोलो प्रिय सागर कवितेक पयलें इनाम मेळ्ळा. कविवर, तुम्ही फुकटात इनाम कशें मारले? अशें कित्याक म्हणटा तूं गीता? म्हजोच चलो तो. आवयचें काव्य प्रेम ताज्यांत उतरल्या बगर कशें रावतलें? हांव जेन्ना 10वीत आशिल्लें न्हय तेन्ना हांवें एक कविता बरयल्ली आनी त्या खातीर धाकल्या मामान म्हाका पांयांतली 5 जाणां बक्षीस दिल्ली. लागली लागली जेत मारूंक. गीता, म्हाका एक सांग पळोवया, सुविराक बक्षीस कितें मेळ्ळा? 1000 रुपये आणि नामनेच्या शिल्पकारान घडयल्ले स्मृती चिन्ह. वा 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 वा. फुडल्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक तिरुवनंतपुरम कार्तिक तिरुनाल थिएटराच्या सभागृहात महाकवी श्री अय्यप्पा पनिक्कर हांच्या हाताने बक्षीस दिवपान येतले. त्या वेळार तुम्ही हाजीर आसचे. बरें, पुरो दिदी. बाबूजी, आमी सगळ्यांनी तिरुवनंतपुरम वचपाचें न्हय? तुमचें कितें म्हणणें? अरे बर, तू कितें म्हणटा लक्ष्मी? होय होय, खऱ्यांनीच वचूया. अनंत पद्मनाभ स्वामीचें दर्शन तरी घडटलें. लक्ष्मी, या तरणाट्या कवीचो सन्मान करूंकूच जाय न्ही? केन्नाय. आमी कवीची आवय बापूय. सांग मागीर कितें करूया? सांग सांग. एक बरीशी मेजवानी, अशी पक्वान्नां करूया. धाकलो मामा सक्रांतीक करतालो पळय तसली. हय हय, तशीच करूया. तू यादी कर पळोवया. आतांच करता. बाय, आता नाका, फाल्यां. आता खूब वेळ जालो. भुरग्यांक वाट, तांकां अभ्यासाक बसूनी आनी म्हाकाय बेगीन न्हिदूंक जाय मातसो. आगे बाये, पापड तळची आसात, भाजी जावची आसा. हांव चल्ली रांदचे कुडीत. दिदी, तूं खंय आसा? हांव चल्लो न्हावपाक. बाबूजी, कितें बाय? अम्माक फाल्यां सकाळी दोतोरागेर व्हरूंक जाय न्ही? होय होय, आनंदाच्या भरात पळय हांव ती गजालूच विसरून गेल्लो. पूण तें मेजवानीचें थारायलें न्ही. आतां पळय, आमी फाटीं सरप ना. कितें, तुजी आवय ती मानची ना. अशें करुया, तें जेवणाचें काम जातकीर आमी शहरांत वचुया. कितें गो, आयकता तूं? मागीर थंय वतकीर कशे भशेन थातावन दोतोराडे व्हरुया तिका, हळूच. जाता न्हय? हय, तशेंच केल्यार बरें. आतां तूं रांदचे कडेन वचून तिका हातभार लाय पळय मातसो. चल चल बेगीन. जेवण तयार जातकीर मागीर म्हाका आपय. बरें. सुधीर, तू न्हिदलो? कित्याक गो, कितें जालां? हरशींच, म्हाका न्हिदूच येना. अम्माचें रांदची कुडींतलें काम सोंपूंक ना अजून? तेन्ना सोंपतशें दिसना. फायची मेजवानी बरी नांवा सारकी जावंक जाय अशें दिसता तिका. हांवें मातशे नाल्ल कातले, मसालो वाटलो तर तिणें म्हाका रांदचे कुडींतल्यान भायर काडले. सुधीर, अम्माचें कितें जालां तें खबर आसा तुका? अम्माची पिशेपणां मातशी कमी कर.
तिच्या मनाच्या तळावर आशिल्ल्यो तिच्या कुटुंबाची यादी, ते 4 चौख्यांचे घर, ती देवाकूड, ती शेतां, ते तळे, ते एकत्र कुटुंबातले आनंदीत वातावरण, हे सगळ्यो पुण्य यादी जेन्ना तिच्या मनान उफिवन वयर येता न्हू, तेन्ना अम्मा खूब आनंदीत जाता. मागीर ती पुण्य गितां कविता गायता. पूण आमकां मात दिसता ती पिसावल्या. तिज्यो त्यो कौटुंबीक यादी तिका न्हय तर आमकां बेचैन करतात. मागीर लॅरगाटील हिप्नोटॅक्स आनी हांचोय काय प्रभाव पडलो ना का मागीर तो घातक शॉक दिवन अम्माच्या भितर दडिल्ल्यो त्यो यादी ना करपाचो यत्न जाता. अन्याय आसा हो दिदी. म्हणजे तू कितें म्हणटा? बरी ना जाली तरी अम्माक वखद करचे न्हय? खरं म्हळ्यार हांवूच घुस्पावल्या बरी जाला. दिदी तुवें पळयलां, 1-2 म्हयने वखदां खातकर अम्माची कशी कट्टर जाता ती. जीव नाशिल्ल्या बावले बरीच दिसता ती. तिने सांगला म्हाका. अशा वेळार तिच्या मनान काळोख भरून येता, दुखेच तसो. आनी तिका अशें दिसता हो काळोख आपल्या आत्माक कुरतडावन उडयतलो. पूण करतली कितें? तिका वखद केलें ना जाल्यार कितें जातलें? ती पदां म्हणत गांवभर हेट्टली. हे गायन, ही उमेद कांय दिसांनी तिडकी गायीचें रूप घेवन ती लोकांकडेन झगडी केस्तांवां करतली. आमची अम्मा वारे भरवण भोंवत रावणारी पिशी जावन पडटली. ना दिदी, अशें जावचें ना. खरें म्हळ्यार जर अम्मा आपल्या भूतकाळापासून पयसावन नाशिल्ली तर कृष्णलीला गावपा खातीर तिका अशी पिशांतर जावन भोंवचें पडचें नाशिल्लें. आपल्या जिणेत सफलता मेळोवपा खातीर अम्मान आपल्या संस्काराची उपेक्षा केली अशेंच तर न्हय? नाजाल्यार धनवान अशा नायर कुटुंबातली चली एका किरिस्तांव नटा बरोबर कशी जीण जगूंक शकता आशिल्ली? बरें, अन्याय कोणाचो करूं येता? जाणट्याकूय समाजान प्रतिश्ठा म्हूण आसता, तांकां ते कशें मानवतले? हांवूय तेच म्हणटा दिदी. आमच्या समाजातल्या मनशांमदीं कांय निरर्थक कल्पना असतात. धन दौलती विशीं, घराण्या विशीं नसतो अभिमान असता. आणि ह्या नसत्या अभिमानाचे काळे ढग जो मेरेन मनान दाटिल्ले असतात तो मेरेन नितळ मनान ते विचारच करूंक शकनात. तांच्या अविचाराचो परिणाम जांकां भोगचो पडटा ते मनीस भितरल्या भितर घुसमटत रावतात. निमणे तांचो तोल वता. आपल्याक जाय तशे ते वागतात. तेन्नाच ते घुसमट मारांतल्यान मेकळे जातात. पूण आपल्याक पिसो म्हणून घेतात. अशें उलयलें म्हणून उपकार ना. आमकां मनशाचो जन्म मेळ्ळा ताका माकडाची अवस्था हाडूंक फावना. अशें उलयलें म्हणून समाज सुदारपाचो ना. दिदी, तू तर बाबूजी भशेनच व्यावहारीक बुद्धीचे. बाबूजी आपले दुःख भितरल्या भितर सोंसपी. पूण ते घुसमट माराक लागून तांचे दुःख आनीकच चडटा. आपल्या मनाचेर जाल्ल्या परंपरागत संस्काराची पाळामळां हुमटान उडोवप म्हळ्यार फकाणा न्हय. घे, अम्मा गावपाक लागली. ही गेले गावपाक लागूनच बाबड्या बाबूजीची न्हीद ना जातली. हांव मातशें बसता तांचे सरी. कृष्णा नाका म्हाका नाका, मुरली नाका कृष्णा नाका. अम्मा, अम्मा, खंय गेली गे तू? अम्मा, कितें जालो गो बाय? कितें जालें? बाबूजी, हा? अम्मा खंयच दिसनाशे. अगो तयार बी गेली आसतली. ना, हा? थंय ना ती. मागीर? हांव थंयच्यानच आयला. मागीर इतले सकाळी खंय वचली तर ती? हा? आनी सुधीर खंय आसा? तो अजून उठूना. राव, हांव उठयता ताका. उठय. सुधीर, ए सुधीर, सुधीर उठ मरे. कितें दिदी? हांव मातसो न्हिदता पळोवया. मातसो उठ न्हय. अम्मा घरान ना. कितें दिदी? खंय गेली तू? खबर ना. म्हाका तू मातसो भायर वचून पळया. राव हांव येता. बाबूजी, तुमी आनी येवं नाका ना. हांव येता पळोवन. ती गेली केन्ना खबर आसा तुका? हांव न्हावपाक गेले तेन्ना अम्मा भाजी करताली. मागीर चड वेळ जावन अजून. हा राव इतले मदीं राव काय करू नाका तुमी. रातभर जागून जेवणाची तयारी केली तिणे. हा म्हाका दिसता पयस गेल्याशी म्हाका दिसना ती. हांगा लागीं खंय तरी आसतली. असले तिच्या अवस्थेन कांयच सांगू नजो. तिच्या मनात केन्ना कितें येत कांयच सांगू नजो. जेवणाक गो तूं. एखादो वेळ धाकट्या मामाक पळोवन दिसला जायत. नाजाल्यार गुरुवायूर वचपाचो विचार आयला जायत मनात. फाटीं एकदां आमी तिका गुरुवायूरच्यान हाडून आशिल्ली. अगो पूण हे फावट तिची तितली चडार पडूंक ना.
बाबूजी हा ही पळय खंय गो येतात पळय दोगांय हा, आवय वा 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 येवनी अगो आपल्याक जाय तेच करपी ती अरे हं? हे कितें अम्माच्या हातान बाटलीशी धंय हाडूंक गेल्ली असतील धंय हांव बाजारांतल्यान येतना हाडूंक विसरलो न्हय पूण ती गेल्ली बाबूजी हे घेयात तुमका अम्मा कडल्यान बक्षीस हाडला यो बेगीन येयात फकाणां मागीर कर कितें हाडलें हें सोरो राघवन माळा वयल्यान देंवतालो तेन्ना ताजे कडल्यान अम्मान घेतली ही ताडी किरिस्तांव बाबूजीक शेतणी अम्मा कडल्यान बक्षीस म्हाका तिका खबर ना काय कितें रे हांव सोरो पियेना तें हा वा रे वा पियेना लग्ना पयलीं तर मेळत तेन्ना ताडी मारून हेवटेन तेवटेन लकत भोंवप हेच तुमचें काम आसतालें आज म्हाका दिसलें तुमचें तें विश्वरूप परतून एकदां पळोवचें हा सोऱ्यान तांबड्या गुंद जाल्ल्या दोळ्यांनी पदां गुणगुणत भोंवपी पोलो सादा आणि मागीर परत एकदा बाबूजीचेर मोग कर फकाणे चिकडलो हा लक्ष्मी लक्ष्मी खऱ्याने तुझी तोखणाय करी तितली थोडी हा सगळ्यांक हांगा हुसक्यालो होच ह्या हाडपाक गेल्ली लोक म्हणटले बायलेक धाडून सोरो हाडून पियेता म्हणून हा आनी लग्न उपरांत तुज्याच सांगणेन हांवें सोपूत घालून घेतलो न्हय हांव सोरो पिवचो ना खबर ना तुका हांवें केन्ना सोपूत मोडला आनी आज तूं म्हजी परीक्षा घेता काय कितें गो हा अम्मा अशें कितें करता तुजे जिवाक बरें दिसना कालचे राती तर तूं न्हिदूक लेगीत ना चल न्हावन घे आनी मातशी न्हीद पळया अगो म्हाका न्हीद म्हणून सांगपाक तुजी गरज ना हांव म्हज्या घोवाक आवडटा तें दितलें हाडून तुमच्या हातूंत कांयच वचना कितली जाल्यार भुरगीं तुमी आमची तुमी हो पितात काय ना काय तुमकां म्हजो अपमान बी करूंक जाय हाका तुका बरे भशेन तुमी पितात काय ना तुका बरे भशेन खबर आसा हांव पियेना तें हा तुवें भशेन हांवूय बी पिशार पडलो जाल्यार कितें सांग 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 कितें येवजून हाडिल्ली ही ताडी हांवें म्हाका दिशिल्लें बापूय आपलो पूत कवी जालो म्हणून खूश जातलो हो सोरो घेवन खोशी मनयतलो पूण म्हाका दिसता ती म्हजी चूकच जाली बाबूजी अम्मांक खुश करपाक म्हणून कपभर घेयात तरी तुम्ही आता सांगात तुमी घेतात काय ना वाय वा 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 आता तुवेंच सांगपाचें मात उरलें म्हाका वा पळय हरी पापया हांव सोपूत घालून घेतलो हांव सोऱ्याक हात लेगीत लावचो ना पळयात ओगीच भिष्माचें सवंग करूं नाकात हांव जाणा म्हज्या खातीर ह्या भुरग्या खातीर तुमी आपलें मन मारून जियेतात म्हाका दिल्ल्या उतराक जागतात पूण आपल्या मनांतली इच्छा चिड्डून उडयतात आनी म्हणूनच ह्या खोशेच्या खिणाव्यार म्हज्या हातान ही ताडी तुमकां पियोवपाची इच्छा जाली तुमकां धादोसकाय भोगची म्हणून लक्ष्मी तुजे द्वेषा लागून तुका ह्यो सगळ्यो असल्यो अर्थ नाशिल्ल्यो खबरी येवतात हांव जाणा ह्या दिसांनी हांव बरी ना फाटल्या 20 वर्सांचो अनुभव आसा न्हय हांव जाणा जेन्ना म्हाका हें दुयेंस जाता तेन्ना म्हज्या मनाचो तोल वता आनी मेकळें जाल्ल्या म्हज्या मनांत पयलींच्यो यादी तकली वयर काडटात हांव तेन्नाची लक्ष्मी जाता धाकल्या मामाची अपूर्बायेची लक्ष्मी पुरो आता हा म्हाका त्या फाटल्या गजालीचो सामको भंय दिसता तो भूतकाळ त्यो यादी हांवें मनात घालून उडयल्यात कंप्लीट घालून उडयल्यात हा आता नव्यान तांकां उजवाडाक हाडूंक सोदिना पण हांव त्यो यादी विसरूंक शकना तुमी माचयेर नाटकात सवंग करताले आनी धाकल्या मामा बरोबर फुडल्या लायनीक बसून हांव तें नाटक पळयतालें दुसऱ्या दिसा आमच्या बंगल्या मुखावेल्यान सोऱ्याच्या भिरकेंतली ती तुमची चाल ती पदां गावप ते सगळें हांव कशें विसरतलें अगो पूण ते सगळें तुवें बदलून उडयलें लक्ष्मी हा तुवेंच म्हाका असो नवो मनीस घडयला हय आनी ती ही लक्ष्मी आज तुमकां पियोवपाचो आग्रह करता सांगात तुवें पितले काय ना अरे 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 ओतलो कितें केलें हें तुवें आता जाय जाल्यार साठाक बसून भायरी जावचून गेली ती मेजवानी आज घरात कांयच जावचें ना भायर मारतली हांव भायर मारतली सगळें काडून भायर मारतली अम्मा अशें कितें करता तूं वच म्हजे मुखावेलें ज्यानी ह्या लक्ष्मीक वळखलीच ना ते आनी कितें खातलें लक्ष्मीच्या हातचें अम्मा अशें करूं नाका गे नाका गे चल पयलीं आवय बाबूजी
बाबूजी अम्माक मातशी शांत करात न्हय नाजाल्यार सगळे खंयच्या खंय पावतले पिता म्हणात न्हय तिच्या खातीर तरी सांगा तुम्ही लक्ष्मी ऐक पिता काय ना? ऐकून सांगा घे पहिली. ऐकून घे लक्ष्मी म्हणजे ऐकून घे हांव सांगता तें ऐकात बर, सांगात आ- पिता बर, काय ना बर, लक्ष्मी म्हजे कडल्यान तुझे मन दुखावला जाल्यार हांव तुजी चूक मागता जालें जालें हांव पियेतलो सुधीर तूं अजून हाड ना ना हांवच वतली म्हज्या हातान घेवन येतली हांव अगो अगो पूण लोक कितें म्हणटले आमकां लोक कितें कोण म्हणटले काय म्हणचो ना कारण सगळ्याक खबर आसा म्हजें हें दुयेंस शी, बरें बरें अशें कर हांवच हाडूंक वता राव, अशें कर पयलीं सुधीर हाडटलो आनी तुजे कडेन दितलो बरें जालें आसा एका बाटलेचे पयशे मात फुकट केले वचू आता गीता सान्न हाड मातशे कोणचे भरूया चल गो सान्न हाड हाडटा कित्याक हांगा सोरोप येवपाक बंदी आसा काय कितें रे अरे पियोप ना पियोप तुमचेर आसा पूण तुमच्यानी दुसऱ्यान त्रासात उडोवं नजो कितें पद गावप पद आयकप म्हळ्यार दुसऱ्याक त्रास दिवप बाबूजी प्लीज ए कवी तूं गप तूं राव पावलोस म्हळ्यार कितें तें दाखयता का म्हाका आतां अरे बाबा मातसो कुशीक वचय अरे तू थंयच बसून राव रे म्हणटकच तो सोरो मागीर पोटातूच उरतलो तुज्या जाणा सोरो पियेता तो पोटांत उरपाक न्हय कित्याक तकलेक लोकांक जाय आनी पळय म्हाज्या सारको तोंडांतल्यान उलोवंक जाय समजलें तुज्या भशेन सुधीराची बाबूजी मातशे हांगा येत न्हय इश्टानो ही ती म्हजी घरकान्न लक्ष्मी ही हांव कोण जाणा कोण संत पौलोस संत पौलोस पयलीं हांव नाटकांनी जेजूस क्रिस्ताची संवाद करतालो अशें हिजो धाकलो मामा म्हाका जेजूस क्रिस्तूच म्हणटालो खबर आसा मोठो नट मोठो नाटकांत खूब बरे मनाचो इश्टानो हो काट्याचो मुकूट हांवें कितलेशाच फावट माथ्यार घाल म्हाज्या कितले फावट तो मुकूट घालून खांद्यार खोरीस घेवन हांव खोड्डत दोंगरार चडपी जेजू हे ना पौलोसाक पळोवन नाटकाक येवपी लक्ष्मी राणी ताज्या वा तूं बरोच उमेदी तरणाटो बरोच उमेदी तो मोगूच आशिल्लो निमणे पौलोस मात विरगोळ्ळो सामको जाणा तुमी मोग करपी कोण आशिल्लो कोण एका नामनेच्या नायम घराण्यांतली चली नायर घराण्यांतली चली बाबूजी कितले उलयतात बाबूजी मातशे आंगणांत बसात पळय मातशे भुरगीं सांगतात तें आयकात लक्ष्मी तूं वगैरे राव आमच्या वेळार तरणाट्याचें मन अशें नाशिल्लें ते हांव हे आयच्या तरणाट्याक सांगता वोगी बसात न्हय हे आयचे तरणाटे लक्ष्मी जाती धर्माच्या नांवार धुमाक घालपी धुमाकूळ मारधपट लुटालूट काय नाही जालां काय नाही जाला आमच्या वेळार अशें नाशिल्लें मोग म्हळ्यार नितळ मोग नितळ म्हणूनच तर तुमच्या सारक्या छत्राणीक हांवें क्रिस्तांव तरणाटो दिसत जवळ्या उरूं शकलो कोणें हाडयलें ना आमकां बरोबर भोंवतणचे सगळे तरणाटे आमच्या फाटल्यान रावले आनी आयज कितें चल्लां कसलेय इल्लेशें निमित्त पुरो जालें एकमेकाच्या जिवार उठ्ठात जिवार बाबूजी मातशे उगी राव आज म्हजी दोगांय भुरगीं खऱ्या अर्थान मनीस म्हणून जगूंक शिकतात ती खऱ्या अर्थान न्हय हिंदू न्हय क्रिस्तांव एकूच मनीसपणाची जाण आशिल्ली मनशां मनीसपणाची जाण आशिल्ली घाव जावं म्हाका घाव जावं तुका घाव जावं म्हाका
गाव जाव तुका ए रक्ताचं रे जात कुळाचं ना फरक अंकल खंय वता तुम्ही ए तिरुवनंतपुरम म्हजो हो चलो बाबूजी हय. बाबूजी मातशें उगी रावात. उलोवन रे म्हाका उलोवन एका बापायची खोशी बापायची पळय पोता म्हजे चल्यान व्हडलो पुरस्कार मेळला आनी तो घेवपाक आमी वतात थंय बरें एकदम बरें ही तर खोशेची गजाल बरें हम्म. पूण हे पळय हम्म. आमकां आतां मातशें न्हिदूंक जाय आं. ए बरे भशेन हांव पद गांव नाका नाका हा तूं मातसो ओगी रावल्यारच चड बरें जाणा. आनी ना जाल्यार अरे हो रिजर्व कंपार्टमेंट आसा जाणा मागीर म्हाज्यान कंप्लेन करूं येता हा? पुलीस येवन धरून व्हेल्यार मात हांव नकळा. ए, म्हाका धमकी दिता बाबूजी हा. बाबूजी आंगणांत बसत पळय मातशें. अरे हांव गायतलोच पळय कोण हाडटा तें हांव पळयतलो हो भवान रे हांव लोकगीतां गायता लोकगीतां परत येवन कंपार्टमेंटान गोवा घालता आनी येवन गायता म्हणटा तुका पुलिशेक येवचें पडटलें. पण धांवता गाडयेंतल्यान खंय वता रे हा फुडल्या स्टेशनार येवचें पडटलें कळ्ळें तुका. म्हाका तिरुवनंतपुरान वचूंक जाय न्हय सोरो देंवतकर पळोवया हा वचूंक जाय ते सोरो देंवतकर पळोवया. सर सर कोण तुमी. हांचो चलो. अच्छा आनी बापायक सोरो पिवन भोंवडायता. सर तो सोरो पिवन मातसो भोंवडायता. सर तो मातसो तो कितें हाका ह्या डब्यांत बसूंक मेळचें ना. आनी कितें भोंवळ घाल्यार तूं घेता वचन की ना साहेब मागीर ना साहेब ना परत अशें केन्ना जावचें ना. फाल्यां आमकां तिरुवनंतपुराक एका समारंभाक पावूंक जाय साहेब. ते सगळें इन्स्पेक्टराक सांगपाचें कळ्ळें. इन्स्पेक्टराक सांगपाचें आमच्या प्रवासान अडखळ येतली साहेब. मागीर सोरो पिवन प्रवास केल्यार अशेंच जाता न्ही. सर सोरो पिवप उपकारना. सर म्हजी आवय आनी भयणी बरोबर आसा म्हाज्या. अरे सुधीर हे तू कित्याक ताजे पांय धरता कित्याक पांय धरता हा म्हाका कितें फाशी बी जातली काय कितें रे हा तुम्ही मातशे ओगी रावात ओगी रावात. सर सर नाका सर अशें म्हाका कांयच सांगू नाका. रिटायर्ड पुलीस कमिशनराची कंप्लेन आसा बेगीन देव देव. कोण सांगता तूं रोहणाक सांगता कळटलें सकयल देव. दीदी ए दीदी कितें करता गो. देवाची प्रार्थना. मनशाक एका देवाची गरज आसताच चड करून जेन्ना तो चारूय वटेन आडमेळ्यांनी घुसपता. पूण दीदी म्हाका दिसता मनशा खातीर असो खासा देवच नासूयेत. हांगा देव आसात ते कोण हिंदूंचो कोण क्रिस्तांवांचो कोण मुसलमानांचो तर आनी कसलो तरी जातीचो. पूण मनशाच्या देवा तूं खंय आसा. असो देव आमकां सोदून काडचो पडटलो जो खंयच्याय मनशाचो देव म्हणूं येता. दीदी समज असो देव आमी सोदून काडलो तर जातलें कितें. एक नवो धर्म तयार जातलो आनी मागीर आमचे ते अनुयायी बाकीच्या धर्माच्या लोकां विरुद्ध उबे रावतले तकले फुटतले. एकूण कितें मनशाक देव पयसावतलोच. तर ह्या चक्रांतल्यान कशें सुटपाचें. नवो देव म्हणून हातल्यान मुक्त करूंक शकचोच ना. ताका भाजणाऱ्या खातीर आनी एक कैद निर्माण जातली. म्हणूनच आमी खऱ्या अर्थान मनीस जावंक जाय मनीसपणान वागपी. म्हाका बायबलांतल्या ओळी ओळीन शांती मेळटा आनी रामायण उपनिषदांत म्हजें मन रमता. तत्वमासी शब्द कानार पडटकच त्या तत्वाच्या दर्शना खातीर हांव म्हज्याच मनान नजर मारून पळयतां. पूण म्हज्या मनान मात सदांच जेजू क्रिस्ताचो स्वर घुमत आसता. दीदी हाचो अर्थ तुजो मार्ग त्या सुळाच्या वाटेवयलो आनी म्हाजो नाचिकेताचो. पूण आमची आवय बापूय मात आपलो असो स्वताचो मार्ग थारावन वागनात. हय खरें हा तुजें दीदी. बाबूचें मन दुखद म्हणून अम्मा देवळान वचून देवाच्या पांया कडेन मन हलकें करूंक भियेता आनी अशेंच भंय दिसता म्हणून
बाबूजी इमर्जन वचनात. दोगांय आपापल्या मनाचेर जाल्ल्या संस्काराची पाळामोळ ना करूंक पळयतात. परिणामी जाता कितें? एकलीन पिशेपणां लागीं केल्यात तर दुसरो सोऱ्यान बुडून रावता, मन हलकें करूंक पळयता. आता दोगांकूय वाचोवपाक कितें केल्यार बरें सुधीर? दीदी, हांव जाणा बाबूजीचें विस्कटलेलें मन ताळ्यार हाडपाचें काम अम्माच करूंक शकतली. अम्माचो मोग मेळोवपा खातीरच बाबूजीन आपलें अशें सगळें सोडलें. आनी आयज तिच्या मोगा खातीरच बाबूजीच्या हातान हें सोऱ्याचें कोप आयलां. पूण बाबूजीक कळना फाटलो गेल्लो काळ आपणावप अशक्य आसता. हांव तुमकां सांगता, तुम्ही मनशांक भिवोंक नाकात, अजिबात भिवों नाका. ते तुमच्या कुडीक दुःख दिवपा बगर कांयच करूंक शकनात. बाबूजीन आयजूय बी चड घेतला सो दिसता. हांव तुमकां समजावणी दिता. तुम्ही फकत त्या परमेश्वराक भिवोंक जाय. तो मन उपरांत तुमकां नरकांत धुकलून उडयता, नरकांत. बाबूजी, ही तर बायबलांतलीं उतरां. हय. जेजू क्रिस्तान एकदा हीच उतरां आपल्या शिष्यांक सांगिल्ली बाबूजी. अरे बाय, तुवें हांगा कसो गो? अम्मा खंय? अम्मा खंय गो? तुम्ही दोगांय अशी कितें पळयता म्हाका दोगूय जाणां तुमी? बाबूजी, अम्मा वखद घेवन न्हिदल्या. बाबूजी, तुमचे असे कितले दीस चलतले आनी आमकां अशें सोंसचें पडटलें हे कितले दीस? कांय गोष्टी मनात लिपून असतात, लिपून भितर. कितें किंवा आमकां दिसली ना म्हणजे ते ना जाल्यार अशें समजू नाका तुमी. कितें बाबूजी, तुमची अशीच अवस्था उरत जाल्यार आमकां कोण सांबाळटलो? म्हणूनच हांव सांगता तुमकां, मनशान हांव फाल्यां कितें खातलो म्हूण जिवाची चिंता करूं जायना. कितें आनी पांगुरतलो कितें म्हणून कुडीची चिंता करूं जायना. बाबूजी, तुमी सामके थकिल्ल्या बरी जाल्यात. मातशी न्हीद मेळत जाल्यार तुमकां जिवाक बरें दिसतलें. चला न्हिदात पळया. हांव ह्या धर्तरेचेर रायला पाप भस्म करूंक. हे सतीचे वाण जो मेरेन म्हजे कडल्यान निभावना तो मेरेन म्हज्या मनाची तळमळ थांबची ना कशीच. बाबूजी, स्टेजीचेरूच आशिल्ले बरे दिसतात तुमी. जेजू क्रिस्ताची भुमिका निभायतात कशें. चलात बाबूजी, न्हावून घेयात. सोरोय देंवतलो. सुधीर, बाबूजीच्या हाताक धर. हे कपटी दुष्टानो, ही धर्तरी, हे मळप हातलो फरक तुम्ही जाणात? व्याख्या करूंक शकतात तर या खिणाची व्याख्या कित्याक करूंक शकनात? बाबूजी हांगा धरात. अशें मातशें येयात पळय बाथरुमांत. हांव खरें तेंच तुमकां सांगता. बाबूजी, आयची पिढी कितेंय तरी केल्या बगर रावची ना. म्हजें उतर केन्नाच फट जावचें ना, याद दवर. कोण रे बाबा? नाटकातले भाशण शे करता. दीदी, अम्मा आनी उठलीशी दिसता. ही आनी आतां कसली कवना करता पळोवया. अम्माक बाबूजीनच. सोरो मारून आयल्यात आनी लागले म्हज्या भुरग्यांक फाटोवपाक. प्रलयकार येतकेच सूर्य दिसा धवया अस्तमतलो. चंद्रीम चान्ने दिवचो ना. नखेत्रां मळबांतल्यान निखळटली. मळबूच ना जातले. बाबूजी मातशें उगी रावत पळय. तुम्ही म्हज्या भुरग्यांक बायबल शिकयतात जाल्यार हांव तांकां रामायण महाभारत शिकयतली. अम्मा, आमकां मातशी मदत कर बाबूजीक न्हाणोवपाक. अरे पूण तुम्ही कितें करतात हे? माथ्याक तेल लावंक ना, काय ना, असल्यानी जोर येवचो ना. तशें जाल्यार बेगीन तेल लाय. फुडाराक एका घरात रावपी 5 जाणां एकमेकाचेर कोत्र आसतलीं. बापूय पुताचेर, पूत बापायचेर, चली आवयचेर, आवय चलयेचेर. अरे माय सुना मदीं तर उजत वचचो ना. अशेंच हे घेयात तुमच्या वखदीचेर. हे मातशें माथ्याक लायात. अम्मा तूच लाय मातशी. चला बाबूजी, न्हावूंच या. परमं परामं परब्रह्माख्यं परं परं चारित्रहीन जाऊ नकात. चारित्रहीन जाऊ नकात. दुसऱ्याक मारू नकात. चोरी करू नकात. खोट गवाय दिवू नकात. आवय बापायचो आदर करात. ज्याचो आत्म निष्कलंक आसा ताणेच म्हजे कुडीक सुगंधी लेप लावचो.
ज्याने सगळे जग जिंकला पूण आपलो आत्मो दुबळो दवरला ताका तो अधिकार केन्नाच ना. अरे पूण आसा रे थंय. कोण तरी आयलो असो दिसता. हांव खरें तेच सांगता. हांव खरें तेच सांगता. देवान निर्माण केल्या ह्या जगाक जो आपल्या भुरग्याच्या मायेन लागीं करिना ताका ह्या जगात रावपाचो कसलोच अधिकार ना. तुम्ही कोण? कलपुरक्कल लक्ष्मी अम्माचे घर हेच न्हय. हय, कित्याक? कसलें काम आसा? तांकां एक चलो आसा, सुधीर कुमार. हय, हांवूच तो. पण तुम्ही कित्याक विचारतात? अरे तो हुशार भुरगो तूंच तर. हय. कवी तुका पळोवन म्हाका खूब खोस जाली वता. अशें? हय, कविता बरोवन तुवें व्हडली व्हडली इनामां दवरल्यात न्ही. तुम्ही बसात हांगा. बसा. हांव वळखलो ना तुमकां. कोण तुम्ही? बाप, नेमाळ्यात वाचले रे. अशें? कवी सुधीर कुमार कलपुरक्कल लक्ष्मीचो चलो. आनी हांव समजलो. हांव सगळें समजलो जाणा. कितें समजलो? म्हजें मन भरून आयलें रे. लक्ष्मीक ल्हानपणासान काव्याची आवड. पूण तुम्ही कोणते तरी सांगशात. हांव तुज्या आवयचो धाकलो मामा. अशें? हय, लक्ष्मी खंय आसा? मातशी तिका आपयशी. 30 वर्सां जाली तिका मेळ्ळ्या. हांव खऱ्यांनीच रे निर्दय म्हणपाचो निर्दय. धाकटो मामा? हा, धाकटो मामा ज्यांची अशी अम्मा केन्ना केन्ना कितें सांगता आमकां. हय रे, तोच धाकटो मामा. अम्मा, हे अम्मा, मातशी हांगा यो. तुजो धाकटो मामा आयला पळय. हरे कृष्ण गुरु वाहिलो. कितें कितें आयकता हांवें? धाकटो मामा? खऱ्यांनीच? खंय आसा? खंय आसा तो? हांव हांगा आसा लक्ष्मी. धाकटो मामा? हय, ह्या धाकट्या मामाक वळखली तूं? सुकून सुकून का दोदाला पळय. देवा, निमाणे तुवें म्हजें आयकलें तर. आनंदान म्हजें मन थाऱ्यार ना. कांयच सुचना म्हाका. हे धाकट्या मामाक जालें कितें? म्हजी याद कशी आयली? बाय, वळखलो तुवें म्हाका? हय. हांव नसत्या अड्डेटायेन जगतालो. धाकट्या मामा? तुज्या तूं कवितेऱ्याक खंय इनाम फावो जाल्ली खबर आयकली आनी म्हज्यान रावनच जालें गो. आनी तसोच तुमकां मेळूंक आयलो. राजा साहेब, राजा साहेब. आमचो नट सम्राट जेतू पावलोस रे. पळया पळया, हाजे मुखार म्हाका राजा साहेब म्हणपाचें ना, मामाच म्हणपाचें. कळ्ळें? यो रे यो रे, म्हाज्या म्हऱ्यांत यो रे. येवन असो बस मरे. धाकटे मामा, म्हाका वळखता? वळखुचो ना कित्याक गो? सामकें लक्ष्मीचेंच रूप. व्हडलें चली न्ही तूं. बाय, नांव कितें तुजें? गीता. गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयम संगीतम उच्यते. एकदम बरें. धाकटे मामा, इतल्या वर्सान एकदम कशी याद जाली? अजाप घडलें तरी कशें रे? अरे देवाची लिला रे. आनी कितें? फाटल्या 30 वर्षां हांव देवा कडेन मागतालें म्हज्या धाकट्या मामाक सद्बुद्धी दी म्हणून. अम्मा, म्हाका दिसता अम्माचे सगळे दिवस आता पयस जातले. सुधीर, तुवें बाबूजीच्या तोंडार कसो बदल जाला ते पळयलो? हय दीदी, आयला माझ्या लक्षात. सदांच तुमची याद येताली. हाजे कडेन ताजे कडेन तुमची खबर घेत आशिल्लो. तुमकां खबर आसतलेच, लक्ष्मी म्हाजे चड आवडीचे रे. तुझे प्रत्येक नाटक पळोवन वतना हांव लक्ष्मीकय वांगडा व्हरतालो जाणा. आतां लेगीत याद केल्यार म्हजे दोळे भरून येतात. पूण जेन्ना तुमी लक्ष्मीक घेवन गेले तेन्ना म्हाका दिसता नसत्या आध्यात्मीक लागून म्हजें मन दुखावलें. म्हाका भंय दिसतालो रे, तुमी लक्ष्मीक क्रिस्तांव तर करचे नात. ना राजा साहेब ना. आयजूय ती लक्ष्मीच आसा. हे तुगेलें व्हडपणच म्हणूं येता. पळोवलोस पळोवलोस, आतां म्हाका एकदम मामा म्हण रे. मामा धाकटे मामा. धाकटे मामा. अरे अरे अरे, हे कितें रडटा तूं? ना ना, ही दुखा खोशेची. मामा, ही खोशेची दुख. चड ताक पिये. पयशिल्ल्यान आयल्यात. पुरो जाला जातलें न्ही? लक्ष्मी बाय, म्हाका दिसता म्हजो कवी ना तूं म्हाका मेळचो. मामा, फकत कवी? ना ना गो बाय, हांवें आयकलां तुमचें कुटुंब खूब प्रेमळ, माये मोगाळ वागपी.
तुमका हांव पयस जावंक सांगचो ना. कवी बरोबर ताचे दिदी अम्मा बापूजी सगळे येवंक जाय जाणा. जाणटेल्याच्या घरांत आमी एकठांय रावया. अशें हय अशें कित्याक धाकटे मामा? हांवें तांकां हांगा कितें कमी केलां? ना रे कमी करूंक ना रे. म्हज्यान जाता ते तांकां बरे भशेन सांबाळ्ळें हांवें. हांव जाणा न्ही हांव जाणा सगळे. पूण थंय येवंक कसली हरकत? घरदार लक्ष्मीचेच. थंय येवन तुमी हिंदू जायात अशें सांगना हांव. तुमचो धर्म तुमकां. हांव लोकांक दाखोवंक सोदतां तुमची भुरगीं हिंदू क्रिस्तांव न्हय तर खऱ्या अर्थान मनीस म्हणून जगतात. आमच्या देशांत आज जाती धर्मा खातीर नाका तसली झगडी उपरासतात. देवळां मशिदी तोडच्या खातीर तोपले फुटतात. आमच्या ह्या कोवळ्या मनाच्या कवीनच सांगचें हें सगळें सहन करप सोंपें आसा जाल्यार. ना मामा ना, म्हाका हे सगळें सहन जायना, म्हणूनच हांव कविता करतां. जालें तर आतां ठरय आमी सगळे मेळून पोन्नेल्या घरांत रावया. पौरुसाच्या मनात कितेंय दुबाव आसा जाल्यार गितान आनी कवीन ताका समजावचें. लक्ष्मीक दिसना आपल्या घराच्या आंगणांत बसून पहिली भशेन कृष्ण लिला तो आर्द्रा पर्वातली गितां गावची म्हणून. मामा हांव आनी कितें सांगू तुमकां? पौलोस तू आता परत एकदा नाटक कर. पैशाची चिंता करू नका, सगळो खर्च म्हजो. आता एकदा तुझे नाटक पळोवन शांत मनान म्हाका म्हज्या निमणे यात्रेक भायर सरू न्ही. आनी आमी सगळीं बाबूजी बाबूजी आमचे केन्नाच ना म्हणचे ना. कितें बाबूजी? हांव सदांच तुमच्या सुखा खातीर जगत आयला. प्रश्न म्हज्या इब्रतीचो न्हय तर तुमच्या आणि लक्ष्मीच्या. अम्माक आनी हाच्या परस कितें जाय आसतलें? हाच्या फुडें ती केन्नाच दुयेंत जावची ना. आनी बाबूजी केन्नाच सोडप येवचो ना. शाबास कविराजा शाबास. तुवें कुटुंबाची पाळामुळा परत एकदा जयचे थंय घट्ट मुंगल्ली. हा मामा हाचे सगळे श्रेय तुमकां नसो मामा. ना बाब कुटुंबाची खरी पाळामुळा म्हळ्यार भुरगीं जर समजूतदार आणि सुबुद्ध असत तर कुटुंबाचो वृक्ष केन्नाच कोसळचो ना. सुधीर तुका फुडली कविता करपाक थीम मेळ्ळी. आणि त्याच बरोबर पारिवारिक एकतेचे इनामूय बी. के मधुसूदन हांच्या मूळ मल्याळम नाटकाचो हो आशिल्लो कोंकणी अणकार पाळां मुळां. अणकारपी शरयू कीर्तनी. हातूंत वांटो घेवपी कलाकार गीता श्रिती आमोणकार, पौलोस सुरेश केरकार, सुधीर आनंद नायक, लक्ष्मी हिरा नायक, पुलीस नारायण पत्की, यात्री आनी धाकटो मामा हरी रामाणी. आकाशवाणी खातीर ही निर्मिती आशिल्ली प्रतिमा शिरोडकार हांची. हे नभोनाट्य आमी 28 डिसेंबर 1995 ह्या वर्सा रातच्या 9:30 पयले फावट वितरायल्ले.